बी घालया. कितलो मोवाळ इश्ट जेजू क्रिस्त आमचे मुखार. निजाय की इश्ट म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ
कितें म्हणून जेजून आमकां शिकयलां. संवसारांत जायते इश्ट आमकां आसूंक पुरो, पूण इश्ट म्हणल्यार शब्दाचो सारको अर्थ कितें गी म्हणून जेजून आमकां दाखोवन दिलां, शिकोवन दिलां. कित्याक तें ताणें त्या शब्दाचो अर्थ ताणें जियेवन दाखयला. त्या शब्दाचो अर्थ ताणें जियेवन दाखयल्ल्या वरवीं इश्ट म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जेजू थावन आमी शिकल्या. देखून तो म्हणालो आपल्या इश्टां पासत हांव तुमकां इश्ट म्हण आपयतां, हांव तुमकां साकर म्हणना. आपल्या इश्टां पासत आपणाचो जीव दिवचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना. कितें बापा लागचें हांवें आयकलां सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान. वय मोगाचें न्हू. एक इश्टाच्या सोदण्यार आमी आसां जाल्यार निजायकी आमकां ससनाक मोग करचो एक इश्ट जायचें म्हण जाल्यार तुमी म्हाका कोण मेळात म्हूण चिंती नाकात. हांगासर आसा आमच्या दोळ्या मुखार येवकारिस्ताच्या रुपार, आनी तोच आसा आमच्या काळजांत आत्म्या रुपार, आमच्या भितर तो आसा आत्म्या रुपार. आनी कुर्सायली ताची कूड पळयत आसतना थंयसरी ताका आमी दिश्ट लावंक जाता. आनी चवथ्यान जेन्ना ताजे उतार आमी वाचता आनी नियळटा थंयसरी तो आसा. आनी केन्ना आमी भावा भयणीचो निजायकी मोग करता तांचे थंय ताका आमी पळोवंक जाता. अशें 5 वा 6 रितींनी जेजू आमचे मदें आसा. उतरां रुपार आमचो एक इश्ट जावन येवकारिस्ताच्या रुपार खुर्सायिल्ल्या आपल्या त्या पिंतुरा मुखार आमच्या काळजांत आत्म्या रुपार. आनी अशें तो आमचे मदें आसा. आनी होच मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या ससनाक आमचो मोग केल्लो जेजू क्रिस्त देवाचो एकलोच पूत, ताका आमी आमचो सोडवणदार म्हणून स्विकार केला. आमी कितले बागी. जर तर मनशान एक संवसारांत त्या जिणेंत कितेंय एक वर्तें इनाम जोडयेत वा जिविताचो शेवट जोडूंक ताणें कितेंय करयेत, हाचें न्ही वर्तें कांयच करिचें म्हणून ना. जेजूक आपणाचो सोडवणदार म्हणून स्विकार करचें आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून काळजांत हांव सतमानचें आनी ताचें उतार पाळचें. जर तर तूं जेजूक तुजो सोडवणदार म्हणून स्विकार करताय, तुवें केलाय, तेन्ना ताचें उतार पाळूंक तुका सलीस जाता. वो जें जायना, कित्याक वस्तू जेजू म्हाका म्हज्या पातकांतलें सोडयलोलो, म्हाका पातकांतलें सोडयलोलो, गुलामपणाच्या पासांतलें सोडयलोलो, सैतानाच्या बांदपासांतलें सोडयलोलो. हेमकोंडाक ससनाक हांवें लासूंक जाय आसलें, थंय थावन म्हाका बाचावी दिलोलो. म्हजो आत्मो हांवें होगडायचें आसलो, पूण तो म्हाका परत म्हाका मेळाशें केलोलो. म्हज्या आत्म्याची बाचावी ताचे मुखांत म्हाका लाभली. देखून जुवांच्या वांजेलांत 19 अध्याय 30वें वाक्य सांगता. जेजू म्हणटा कुर्सार तावन संपदलें म्हळ्यार मनशाकुळाच्या सोडवणेचें मिसांव संपदलें. हांवें संपयलें. आतां त्या जेजूक हांवें वेंग मारचें, त्या जेजूचें उतार हांवें पाळचें, त्या जेजूक म्हज्या आत्म्यांत हांवें जागो दिवचो, त्या जेजूक येवकारिस्ता रुपार हांवें सेवचें, ताचें उतार दीस रात नियाळचें आनी पेल्या थंय ताका पळोवचें आनी ताचोय हांवें पेल्याचोय मोग करचो. अशें जेजूक म्हजें जिवीत समर्पण दिवंक साद. त्याच खातीर आमी हांगासर आयल्या. जेजू सांगता आनी लागशिल्ल्यान वेळ कसुया आनी ताचो मोग करच्यांत हांव खंयसर चुकोन पडलां. ताका म्हजो इश्ट जावन स्विकार करूंक खंयसर हांव चुकोन पडलां, खंयसर ताका हांवें दुखयलां तें पळोवंक समजून घेवंक आनी कितें हांवें सारकें करूंक आसा तें सारकें करच्या खातीर, सारकें करून घेवच्या खातीर हांव हांगासर आयलां. देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाक आमी अर्गां दिवया. हे देव तें बाग ताणें आमकां फावो केले पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. हे देव तें भाग सोडवणदारा जेजू मुखार बसचें, दिम्यांनी पडचें वा उबें रावचें, ताका नामान करचें
ताजे संगत वेळ करसूनचे भाग के देवाचे भाग आमकां देवान फावो केला काळजांत हांव ताका आमी अर्गां दिवया मोगाच्या भाव भयणीनो काळजांत हांव ताका आमी अर्गां दिवया काळजांत हांव ताका आमी अर्गां दिवया आनी एक गीत आमी गावया सबार पोटी जेजू लागीं आमी येवन जेजू म्हाका तें दी तें कर म्हूण सांगला पूण आमी जल्मोच्या आदी मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून आमचे खातीर कुर्सार आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटोवन ताचे रगात व्हरोवन आमची सोडवण ताणें केल्या आज पर्यंत आमी सबार पोटी जेजू म्हाका तें दी तें बरें कर म्हूण मागलां पूण ताणें कितें केलां कितें संपयलां आमच्या जिणेंत त्या पासून अर्गां दिवंक आमी सुकोवन पडल्या आनी की आमी दी म्हणचेरच आसा देवाची भुरगीं जावन सबार पोटी आमी एका भिकाऱ्या बरी जिवेल्या भिकाऱ्या बरी म्हळ्यार कशें भिकारी मागोनूच आसता कितलें दिल्यार मागीर मागोनूच आसता तशें जेजू म्हणटा हांवें सक्कट तुका दिलां आनी की तूं दी म्हणटाय पूण आमचें जिवीत जाय अर्गां दिवचें तसलें जेजूनच म्हणा मागा तुमी घेतल्यात तर मागोंक ना गी खंडीत जावन मागोंक आसा पूण अर्गां मागणें जाय देवाचें उतर म्हणटा ताळणेक संपट नाशें खळन आसतना मागा तर मागोंक ना गी खंडीत जावन मागोंक आसा आमचें मागणें जायचें अर्गां मागणें जेजू म्हजे खातीर तुवें कांयच तुजे खातीर दवरनासतना सक्कड म्हजे खातीर तुवें समर्पिलें सक्कडी तुवें म्हजे खातीर दिलें कीर्तन 22 आमी वाचलें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो घरा वचून वेळ मेळ्ळ्यार वाचा थंयसर आमी पळयता जेजूक कसो कश्ट येयलो खंयच्या रितीन तो गायलो आमी सबार फावटी म्हणटा जेजूक 5 गाय जाल्ले म्हणून आमी मागण्या ती म्हणटा अशें आमी चिंता जेजूक 5 गाय जाल्ले म्हणून ताच्या कुडीर गाय नातलो जागो नातलो ताजी हाडां सगळीं एकामेका सुटोवन गेल्ली इतले गाय ताका जाल्ले की हाडां सक्कड दिसतली कांट्याचो मुकुट माथ्यार दवरलो मात न्ही तो दवरनो शिपायांनी तो त्या मुकुटाचेर ताणें मारता आसतना तो मुकुट माथ्या थावन मेंदवा भितर रिगोवन मेंदवा थावन भायर ते कांटे भायर सरले जर तर आजुनी हांव चिंता जेजूक जाल्ले 5 गाय न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो कीर्तन 22 वाचा थंयसर आमकां कळटा ताची सगळी कूड उदका भशेन वतली म्हणून उदक धरणीर वतल्या वेळार तें कशें वळटा म्हळ्यार ताका रूप ना एका बाटलेंत आमी दवरलें जाल्यार बाटलेचो रूप आयदनान घालें जाल्यार आयदनाचो रूप त्या रुपार तें आसता भायर तुमी वता गे तें उदक वळटा तशें ताजी कूड सगळी कित्याक थंयसर हाडां एकामेका थावन सुटल्यांत तितलें ताका कश्ट दिलें तितलें तें वळवळ्ळो म्हजे खातीर आमचे खातीर आमा सोमेस्ता खातीर मनीस जाल्ले हर एकल्या पासून आनी जर तर हांव ह्या घायल्ल्या जेजूक वळखोना हांव आनीकी चिंता सोम्या म्हजी सोडवण कर सोम्या म्हाका गूण कर सोम्या म्हाका भलायकी दी सोम्या म्हाका म्हज्या वायट संवयांतलो सुटय अशें हांव मागतां पूण हांव सारकें जेजू कितलो गायलो म्हूण समजलो जाल्यार जेजू तुज्या गायांनी म्हाका तुवें गूण केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू म्हजी सोडवण तुवें केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां अशें म्हजें मागणेचो रूपच बदलतलो आल्तारीच्या वयर सोबीत उतरांनी बरयलां देवाच्या उतरांनी कितें बरयलां देवाच्या उतरांनी देवाच्या उतरांक साक्ष दिवचो समुदाय वय म्हळ्यार देवाचें उतर अशें सांगता तुज्या जिविता मुखांत त्या उतरांक तूं साक्ष दी देवाचें उतर कितें म्हणटा त्याच उतरांक तुज्या जिविता मुखांत तूं साक्ष दी म्हाका पळोवन एकल्यान विचारीचय तूं क्रिस्ताचो फाटलावदार गी म्हळ्यार जेजूची वळख आमी ताचे उतार पाळचे मुखांत आमच्या जिणे मुखांत पेल्याक दिवंक आसा देखून जेजू म्हणालो वसा सर राष्ट्रांक सुवार्ता परगट करा आनी सर सुवातांनी म्हाका तुमी साक्षी जाया ताचे उतार स्विकार करनासतना तें पाळिनासतना तें नेणा आसतना हांव जेजूक साक्ष दिता म्हळ्यार बिलकूल मोगाच्या भावा भयणीनो जावचें ना आनी जर तर जेजून म्हाका कांयच दिवना आनी दी जय देखून हांवें निरंतर मागोवंक आसा दी म्हूण मागोवंक आसा म्हण हांव चिंता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू म्हणटलो तुजे खातीर परतून हांवें कुर्सार मारप जाय गे
एक फावटी हांव कुर्सार मेलो, आख्ख्या मनशाकुळाचे पाताक हांवें म्हजेर घेतले, मनशाकुळाची सोडवण हांवें केली. तूं परतून म्हाका बरें कर, गूण कर, म्हजी सोडवण कर म्हणटाय जाल्यार परतून हांवें तुज्या खातीर कुर्सार मरो जाय म्हणून तें जावचें ना मोगाच्या भावा भयणीनो. तर हांवें म्हजें मागणें बदलीचें, अर्घ हांवें दिवचें. देवा, तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता मुखार म्हजी सोडवण केल्ल्या पासून, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार सक्कड म्हाका कितें जाय सक्कड तुवें दिल्ल्या पासून हांव तुका अर्घां दितां. देखून फिलिपिकारां बरयलें 4 अध्याय 19 वाक्य सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त तें तुमकां आसलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सत तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो. आमची संपत्ती जेजू क्रिस्त जावन आसा, आमची संपत्ती जेजू क्रिस्त जावन आसा. ही संपत्ती कोणा कडेन आसा? ताच्या हर एका गरजांक कितें जाय देव त्या त्या वेळार पावता. पूण तें कशें घेवचें, तें कशें आपणावचें वगूच रावल्या जाता गे ना. म्हजो भावार्थ हांवें वापरीचोय, भावार्थ हांवें वापरीचोय, भावार्थ हांवें वापरीचोय, तेन्ना तें म्हाका मेळ्ळें. देखून मार्कोस वांजेल 11 अध्याय 26 वाक्य सांगता, कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागता तें सक्कड तुमकां मेळ्ळां म्हणून तुमी सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. कितें सक्कड तुमी मागण्यान मागता तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच वा मेळ्ळेंच. अर्थ, जेजू कितें तुका गरजा ती सांगून ती म्हाका तुवें दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां. असले भाग म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां. आनी हर एक संगत तशीच जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. संवसारांत आमी दी म्हूण सांगले उपरांत आमकां मेळटा, दी म्हणले उपरांत दितात. थोडे फावटी हांव बापाय भुरग्यांक विचारिनासतना दिवंक पुरो, पूण व्हड जाल्ल्या बरी वा ल्हान आसतनाय थोड्यो संगती आमी विचारल्यार मात्र आमकां मेळटात. हें संवसाराचे नियम. पूण देवान आपल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां सक्कडी दिवन जालां. हे उतार देवाचे, हे आमी उडास करया, हे आमी उडास दवरया. देवाचे उतार सांगता, जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव स तुमच्या गरजां उदारपणी पावतलो म्हणून थंयसर बरोवन घाला. फिलिपिकारां 4 अध्याय 19 वाक्य. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, साबार फावटी आमकां दोसचें एक विशय जावन आसा आमची पिडा शिडा. खंयसरी पळया, कोणाच्या घरा वसा पिडेस्त, आमकां पिडा, आमच्या खातीर मागा. देवाची भुरगीं आमी कशें पिडेस्त, देवाची भुरगीं आमी कित्याक हर एकाक पिडा, कित्याक पिडा आमच्या फाटल्यान धांवन येता. आमी सूख समजले हांव पिडा आमच्या जिणेचो वांटो म्हणून, आमी सूख समजले हांव पिडा नातलो कोण आसा म्हणून, आमी सूख समजले हांव आनी जेजून एकल्या पिडेस्ता की पिडेंत उरोंक सोडना. कुसून गेले लाजराक सयत, लाजरा भायर ये म्हणून उठ आपयलें आनी तो भायर आयलो. आमी चिंता हांव जेजू आसतना तें जालें, आतां जेजू ना कोण ना म्हणून, आतां जेजू ना कोण ना म्हणून आमी चिंता. एका भावाक हांवें सांगलें, तो म्हणटलो आमी पिडा आयिल्ल्या वेळार थंयसर हांगासर धांवता आनी आमकां कितें चिकित्सा जाय ती घेता आनी बरें जाता. हांवें विचारलें, तर जेजू लागीं वेची विशय ना गे, जेजू लागीं गेल्यार जायत गे, जेजू लागीं वेचें ती सिस्टम त्या 2023 वर्सां पयलें मात्र आसली गे, आतां वचोंक जायना गे. भाऊ म्हणटा, तेन्ना जेजू आसलो आतां ना न्ही गे. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, एक चिंता पळय, जर तर आमचें थंय आसा तेन्ना जेजू आसलो न्ही गे, तेन्ना तूं गूण करतलो, लोक वेतेले, आतां ना न्ही गे. तुमचें चिंताप कितें आसा तें तुमकां सोडुलें. आनी जर तर आमी जेजू आतां ना, केवळ नांव मात्र ताचें काडटा, सक्कड आराधन करता म्हूण आमी करता, सक्कड येवकारी सेवता म्हूण हांवूय सेवता, सक्कड देवाचे उतार वाचतात म्हणून हांवूय वाचता. म्हणून जेजू मात्र ना म्हणटा जाल्यार हांव कितें कोणाक फातयेवन आसा? म्हज्या जिवितांत कसलो अर्थ आसा मोगाच्या भावा भयणीनो? हें आयच्या दिसा म्हज्याय मोतींत काळजांत असलें चिंताप आसा जाल्यार हांवें म्हाकाच सारकें करचें. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू आत्म्या रुपार आसा, जेजू ताच्या उतरां रुपार आसा. जुवोसो वांजेल वाचा 1 अध्याय 1 वाक्य पळयता तें 1 2 अशें. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवाचो आसलो, शब्द देव जावन आसलो, शब्द मनीस जालो. आनी मुखार वचून म्हणटा, शब्द मनीस जावन आमचे मदें जियेलो. आज देव जेजू क्रिस्त शब्दां मुखांत शब्दा रुपार आमचे मदें आसा.
येवकरी स्वरुपारी आसा ना म्हणून सांगना, शब्द रुपारी आसा. देखून जेजू येवकरी स्वरुपार आसल्याक म्हणटा, कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पिता तो म्हजें तें जियेता आनी हांव ताचें तें जियेता. खंयचेंय आसल्यार पवना, दिंबेर सरपडून ताका नमस्कार केल्यार पवना, कुमगार म्हाका सेविचयच म्हणून धांवन आयल्यार पवना, सेवले उपरांत तो म्हजें तें जियेता म्हणून म्हाका कळचय. देवाचे उतार वाचले उपरांत हे देवाचे उतार हे जिवें, हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 12 वाक्य सांगता, देवाचे उतार जिवें आनी क्रियात्मक आनी खरें, पाजले 2 दारींचे तलवारी परस चड कातरूंक शकता तसलें तें उतारच मनीस जावन संवसाराक आयिल्लो. पयले देवा सांगता शब्दा रुपांत तो आसुल्लो, आमकां कळीत आसा. त्याच शब्दान देवान सकट रचलें. आमी म्हणटा संवसारांत अस्तित्वाक आयिल्ली वस्तू एकी जेजू विणे आयिल्ली ना. हर एक देवान शब्द म्हणलो, अंतराळ जावं, भुमी जावं, सूर्यो जावं, चंद्र जावं, नखेत्रां जावं, दर्यो जावं, रुखझाडां जावं, रान मनजाती जावं, मनजाती जावं, कितेंय जावं शब्दा मुखांत देवान रचलें. तोच जावन असो शब्द जेजू क्रिस्त. आनी आज पवित्र पुस्तकांत त्या उतरा रुपांत तो आसा. केन्ना तें उतार वापर हांव मागणें करता, उतार वापर म्हजेंच उतरां न्ही, म्हाका कितें सांगूंक जाय तें न्ही, उतार वापर आनी देवाक अर्गां दी आनी तूं विजमीत तो पळयताय आनी विजमीत तुज्या जिणेंत तूं पळयताय. ह्या खातीर मनीस आज कश्टाता, पिडेंत वळवळटा आनी तो चिंता ओ म्हज्या जिणेचो वांटो. वय पिडा कंडिशन आसा ना म्हण हांव सांगना, पूण ताचे तावन भायर येवंक वाट जेजून आमकां दाखयला. तो ह्या संवसारांत आसतना तोच खुद्द गेलो वा लोक ताचे सशें आयलो आनी तांच्या भावार्थान तो गूण जालो. कोणी मनशाक जेजून सांगलें आसा की मोगाच्या भावा भयणीनो हांवें तुका गूण केलो वच ना, कोणायकी सांगना, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां हांव कश्ट दिली, निमाणें जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. म्हळ्यार फकत ताजें आंग वचून हांव आपणीन जाल्यार हांव बरी जातलीं. तिणें चिंतलें तेंच तिजें तें घडलें, तेंच तिजें तें घडलें. आज मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हर एकली उडास दवरया. आमी पिडेस जावन फाटीं वयचें न्ही. जेजू मुखार आयिल्ले उपरांत परतून हांव पिडेस जावन फाटीं वयता जाल्यार हांव जेजूक भेटोना, तें स्पश्ट हांव सांगता. तुमी आयल्यात, मिसान भाग घेतलो, आराधन भाग घेतलो, पूण जेजूक तुमी भेटोनात म्हणलें स्पश्ट सांगा, तांतूं तुमकां कळटा. पूण हें कोणेंय करूंक जायना. तुमचो भावार्थ जेजू थंय तुमी व्यक्त केल्ल्या वेळार कितेंय तुमच्या कुडीन दूख आसूं पुरो वा मारेकार पिडा आसूं पुरो वा कोणेंय तुमकां पिडा म्हणून भेस्टयलां जावं पुरो, मोतीन समाधान ना जावं पुरो, घरांत कोणी आसूं पुरो पिडेस्त, तुमचे वळखीचे कोणी जावं पुरो. आयला एक तेसांव कोडयाळचो एकलो बेंगळुरांत दाखल जाला खंय आनी ताका मारेकार पिडा आसा म्हूण सांगला खंय आनी तो वेंटिलेटरांत आसा. 11 वरार ताका टेस्ट जावंक आसा खंय, स्कॅन सारकें जावंक, बरी भलायकी आनी गूण जावंक मागोवंक ताणें सांगला. मोगाच्या भावा भयणीनो तो कोणीय जावं दी आमचो भाव. आमी इतलें सांगया, पेद्रूक बरयलें सांग पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय 26 वाक्य सांगता. आमी कित्याक हांवें म्हळें पिडा आमची जेजून गूण केल्या ते आमकां बोगसय जाल्यार हें उतार आमी मानून घेजय. सांग पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय 26 वाक्य सांगता. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियेवचे खातीर कुर्सायलेल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वोविलीं. परतून हांव सांगता, आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियेवचे खातीर कुर्सायलेल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वोवयलीं. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. उडास जोरा, जेजूच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्यात. देखून हांवें पयलें सांगलें 22वें किर्तन वचून वाचा, कितलो तो गायलो. इजया प्रवादी 52:50-2 अवस्वर 14वें वळेरीन बरयलां. ताका मनशाचें रूपच नातलें. जेजू इतलो गायल्लो की तो पळयतना मनशा बरी दिसनातलो. कारण कितें मोगाच्या भावा भयणीनो, तुका आनी म्हाका गूण करूं. केवळ कॅन्सर पिडेत हांव न्ही वा BP शुगर येता हांव न्ही, खंयची ती पिडा जावं, खोटेपण तुजें तें आसा ती एक पिडा, फितीसपण तुजे लागीं आसा ती एक पिडा, भें तुज्या लागीं आसा ती एक पिडा, संवसाराचे चित्त उतार तूं उलयता जिबेर, देवाचे उतार येना ती व्हरती पिडा. कित्याक तूं सैतानाच्या पासांत आसाय. केदळा तुज्या जिबेन देवाचे उतार येना ही व्हरती पिडा. आज सकाळीं हांव येदोळ म्हणें कितलें आमी उलयले हांव आनी आतां परतून इल्लें फाटीं वचूंक पळया. उठुल्ल्या घडयेंत हांव आतां मुसर हांव मस्त उलयलो. कसलीं उतरां आमी उलयले हांव पळयव्या. थोडी हांगा भितर बसून उलोवन आसली, कितें उलयलें हांव म्हण चिंतून पळया. देवाचे उतार उलयल्यात भारी बरें शाबास. संवसाराचे उलयल्यात आमी आनीकी भियान भरल्या. हांव
ताका पिडा खंय हाका पिडा खंय ताका 2 महिने वायदो दिला खंय ताची दूताच्या फाटल्यान धांवला खंय म्हळ्यार अशें उलटा उलयता आमी सैतानाची भास. मुन्यो म्हणल्या बुकांत 18 अध्याय 21 वाक्यान स्पश्ट बरयला मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा. मरोंक विकपी हेजे म्हणून ना मोगाच्या भावा भयणीनो. मरण सैतानाच्या हातान ना, आमच्या जिबेर तें आसा. आनी कितलें पवित्र पुस्तकान बरोवन घाला जिबे विशयान. आमी कशी जीब आलयता कितें उलयता जिबेर आज आमी स्पश्ट समजून घेजय. ना तर 1000 फावटी तुमी आराधना केया, 1000 फावटी मिसान भाग घेया, ताचो फळ तुमकां मेळचो ना. आमी चिंतून पुरो हांव मिसा गेली आराधना गेली बारी बरें तांतू म्हाका बरेंपण लाभतेलें म्हणलें तूं सूख लाभला म्हणाजे एक. दुसरें तुज्या मोतींत काळजांत जिबेन देवाचें उतार ना जाल्यार संवसाराचें तूं उतार खेळटा जाल्यार कांयच मेळचें ना. 24 वरां सक्रामेंता मुखार बसू कांयच मेळचें ना. पगार सक्रामेंतांत आसलो जेजू तुजे खातीर म्हजे खातीर कितलो कश्ट आला म्हणलें उडास जोर. पूण ताच्या खातीर रडचें नाका. जेजू म्हणालो जेरुसलेच्या स्त्रियांक म्हजे खातीर तुमी रडा नाकात, तुमचेच बसो तुमच्या भुरग्यां बळा बसो रडा. जर तर जेजून इतलें खर्न म्हाका दिलां तें हांव वळखून घेवच्या बदलाक आनीक हांव म्हजेंच उलयतां म्हजेंत वाजयतां जाल्यार हांवें कशी सुटका जोडची. देखून जुवांक सुवांजेला 8 अध्याय 31 आनी 32 वळेरीन बळयलां आपणाक सतमंतेल्या जुदेवांक जेजू म्हणालो कितें जर तर तुमी म्हजे उतार पाळशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेशीत जातल्यात. ना तर फडकिरे म्हूण जेजून सांगो ना. खरें न्ही जाल्यार फडकिरे म्हणून आमकां समजता. उपरांत जेजू 32 वाक्यान म्हणटा तेन्ना तुमी सत जाणे जातले तर सत तुमकां सुटका दितलें. देवाचे उतार सत मनशाचे उतार फोट. देवाचे उतार सत मनशाचे उतार फोट. देवाचे उतार सत मनशाचे उतार फोट. केन्ना जर तर मनशाचे उतार देवाच्या उतरांक ताळ पडना तें फोट तें उतार सैतानाचें हांव धैर्यान सांगता. आनी आमी इल्लीशी बुद आसा जाल्यार आमकांय समजता हें उतार देवाच्या उतरांक ताळ पडना जाल्यार हें उतार देवाचें न्ही सैतानाचें. सैतानाचे उतार आमकां भियाक कारण करता मोगाच्या भावा भयणीनो. सैतानाचे उतार आमकां पिडेक कारण करता. सैतानाचे उतार आमकां मरोंक कारण करता. सैतानाचे उतार आमकां रागान पडोवंक कारण करता. सैतानाचे उतार आमकां झगड्याक पडोवंक कारण करता. सैतानाचे उतार आमी अशें मागा म्हूण सांगता दी देवा दी देवा. देवाचे उतार म्हणटा देवाक दिल्ल्याक अर्गां दी. देवान सकट दिल्ल्याक तूं अर्गां दी. परतून हांव सांगता मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात. कोण ती मोगान वापरतात ती तिचें फळ खावंक पावतली. कन्नड बायबलान स्पश्ट बरयलां ज्ञानोक्ती मुन्यो म्हळ्यार ज्ञानोक्ती. ಜನನ ಮರಣಗಳ ಶಕ್ತಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ವಚನ ಪ್ರಿಯರು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ರುಚಿಸುವರು. ವಚನ ಪ್ರಿಯರು हांगासर मोगान वापरता म्हूण बरयलां. थंयसर वचन म्हळ्यार देवाचे उतरांचो मोग कोण करता. मोग म्हळ्यार तें वाचून नियाळन तें मानून घेवचें तेन्ना मात राजप जाता. ना तर जायना. देखून जेजू म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार वय सोम्या तुज्या उतरांचेर म्हाका दुबाव ना. हांव तें मानून घेता, तें हांव स्विकार करता, तें म्हजें तें जारी जाला म्हूण हांव मानून घेता. देखून हांवें म्हळें 11 अध्याय मार्काचो वांजेल 26 वाक्या कितें सकट तुमी मागण्यान मागता तें तुमकां मेळनाच म्हणून फात येया. पयलें फात येया मागीर मेळ्ळें. फात येयल्या उपरांत तुमी अर्गां दिवंक जाय. जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण कर न्ही गूण केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक थंयसर बरयलां गूण जेजूच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्या. आमी फातकाक मोरून पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुर्सायले आपल्या कुडीन ताणें आमची फातकां वोवयलीं. म्हजेच सक्तेन पवित्रपण जियोंक जायना. देखून जेजून आमची फातकां कुर्सार वोवयल्ले वरवीं आमकां थंय जावन कुरपा मेळ्ळी सकत मेळ्ळी आनी आमकां कितें असाध्य जाल्लें तें देवान आमकां साध्य जायशें करें. आमचेच सक्तेन कोणेय बरी जिणी जियोंक जायना. आमचेच सक्तेन आमी कोणेय पिडेंत पडनासतना जियोंक जायना. आमचेच सक्तेन कोणेय देवाचें उतार उलोवंक जायना. तें देवान आमकां दिल्या ताची कृपा. देखून आमी देवाचीं भुरगीं म्हणलें उडासोर ह्या मोगाच्या भावा भयणीनो. हांव तासो पोत हांसो पोत म्हणूंक पुरो पूण आमी भुरगीं देवाची. पवित्र स्नान घेतल्या दिसा आमी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून आमकां कळीत आसा. देवाची भुरगीं. देखून जो सुवांजेल 1 अध्याय 12 वाक्य स्पश्ट सांगता कोणे सकट जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरलो की तांकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क मेळ्ळे. तांकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क मेळ्ळे. जुवांचें पयलें पत्र 4 अध्याय 4 वाक्य सांगता भुरग्यांनो तुमी देवाच्या घराण्याची. थंयसर बरयलां देवाचें उतार भुरग्यांनो तुमी देवाच्या घराण्याची. त्या कापाटी प्रवाद्याचेर जैत वेलेली.
आणि तुमचे ते आसा तो आत्मो संसार ते आत्म्या आसच्या आत्म्या प्राचो बळिश्ट म्हण बरयला. कित्याक संवसारांत एक खोटो आत्मो आसा. हर एका घडये आमकां नकारात्मक नेगेटीव उलटा उलोवंक शिकयता. पळया, कितेंय नेगेटीव तुज्या जिबे तुवें उलयलें तें देवाचें उतार न्ही, सैतानाचें. ह्या खातीर मनीस कश्ट जाता. होजया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 4 अध्याय 6 वाक्यान स्पश्ट बरयला, गिन्यानाच्या अभावावरूय म्हजो लोक कश्टांत आसा. गिन्यानाचो अभाव आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याची साथ देणी, जाणवाय, गिन्यान, बुध, गटाय, समजोणी, भक्त, देवबिरान. गिन्यानाच्या अभावावरूय म्हजो लोक कश्ट जाता, नाश जाता आसा म्हण बरयला होसया प्रवाद्याच्या पुस्तकान 4 अध्याय 6 वाक्य. गिन्यानाच्या अभावावरूय म्हळ्यार देवान सकट आमकां दिवन जाला बरी भलायकी आनी हर एका वायटांत सुटका सकट दिवन जाला. आमी काले म्हणटा देवा दी दी म्हणटा, म्हळ्यार आमकां देवाच्या उतरांची वळख ना. आसल्यार वाचूनच गेले हांव चीत दिवना. कितलेशो फावटी एवकरिस्ताच्या बलिदानान भाग घेवन, इगर्जेन मिसान भाग घेवन देवाचें उतर आयकलां, विवरण आमी आयकलां, पूण काळजान घेतलां गे. आज देव आमकां सांगता किर्तनकारान म्हणलें बरें, सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार आज तुमची काळजान धारण करनाकात. आमची काळीज धारून केल्ले न्ही तिथे देवाचे उतार, आमची काळीज बरी सुवात जावन देवाचे उतार फळ दिवंक फाटी सरला. उतरांचो समस्या न्ही, उतार सारकें आसा देवाचें, जिवें आनी क्रियात्मक खरें. समस्या म्हजें तें म्हळ्यार हांव मेरेर पडलेल्या बिया बरी तसली सुवात जावं मेर जावन आसा गी, खडाप जावन आसा गी, कांठे जडकुटां जावन आसा गी, वा बरी सुवात जावन आसा गी. बरी सुवात हांव जावन आसा जाल्यार हांव फळ दिवंक शकता. आमी कोण न्ही एकच फावटी देवाच्या उतरांत बुडोवन तातूंच जिवंक जाता म्हणून न्ही, पूण आमी समजत जाय हांव खंयसर आसा. मेरेर पडलेल्या मेर आसले बरी त्या तसली सुवात हांव जावन आसा गी, तर हांवें बदला जाय. कडपी सुवाते बरी हांव आसा गी, हांवें बदला जाय. कांठे जड्या बरी हांव आसा गी, हांवें बदला जाय. बरी सुवात आसा गी, तांतूय बदलावण जावंक आसा. कित्याक जेजू म्हणटा एकलो 30, एकलो 60, एकलो 100 वांट्यांनी फळ दिता. बऱ्या सुवातेर आसून तूं 30 दिताय गे तर 60 वांट्यांनी फळ दिवचे प्रयत्न कर. 60 वांटो दिवन आसाय गे 100 वांट्यांनी हांवें दिवचें म्हण अशें चिंत आमी फळ दिवचे व्यक्ती, देवाच्या उतरांत हांव फळ दिवचें. देखून म्हाका बारीच खुशी जाली थंयसर आल्तारी वयर बरयलें, देवाच्या उतरांत वयर कालें थंय वचा देवाच्या उतराक साक्ष दिवचो. देवाच्या उतरांक साक्ष दिवचो. व्हेरी गुड. आमचो समुदाय देवाच्या उतरांक साक्ष दिवचो जायचे. म्हळ्यार देवाचें उतर अशें सांगता देखून आमी अशीं आसा. तेन्ना हेर जाती खातीरचो लोक आमकां पळोवन सर्गी आसचे बापाक महिमा दितले. ओ जाला करो देव, आनी पातयेचो देव करो देव, आनी पातयेचो देव करो देव. देखून आमी ह्या भावाक पळय कोडयाळचो एकलो बेंगलोरान दाखल जाला खंय, तर ताका आमी कितें म्हणा जाय मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू दयाकन ताका ताजी बिडा गुण कर म्हणा जाय की कितें म्हणा जाय. ताचे खातीर आमी आतां सगळें आमचोच भाव तो. हांवें म्हळें नांव आमकां कळीत ना, गरज ना, ताच्या कुटुंबाचें हांगा आसूंक पुरो. ते हांव फादरा बागडे आयले खंय. फादरापी म्हणलो आमीच मागल्यार पावना. म्हाका बारीक खुशी जाली. विगार म्हणलो खंय तुमी मागात जाय म्हणून. वय ना तर आमी कितें म्हणटा म्हजे खातीर माग. हें आमी करची व्हडली चूक. तूं कोण? तूं देवाचो भुरगो न्ही गे, तुजे कडेन आसो पवित्र पुस्तक विंगड गे, तर तूं कितें करताय? हर एका संगतीन आमी आमच्या पांयार रावंक शिकता. ल्हाना भुरगीं धरलीं व्हडा सकट संगतीन म्हज्या पांयार म्हाका रावो जाय. म्हजे कारभार म्हजे दरबार दाखय जाय हांवें, पूण देवाच्या उतरांत कित्याक म्हज्या पांयार म्हाका रावंक नाका. म्हळ्यार हंकारान बरोवंक न्ही, त्या उतरांची वळख कित्याक तुका जायना. जावंक जाय जाय म्हणून कित्याक तूं खुशी व्हरनाय? उरले सकट संगतीन सेल्फ सफिशियंट जायचे. हांवें म्हज्या पांयार राव जाय, बारी बरें राव, पूण हांतू कित्याक म्हाका हांव दुर्बळो जाला? देवाच्या उतरांत हांव कितें दुर्बळो जाला? म्हज्या भावार्थांत कित्याक हांव दुर्बळो जाला? जेजू म्हणटा सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या दोंगराक वचून दर्यान पड म्हळ्यार आनी तुमी दुबावनान जाल्यार तशेंच घडटलें. आमचे समस्या एक दोंगर जावन आसात मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजून अंजुराच्या रुखाक शिराप घालो, तो रूख पाणो समेत हुमटून वचून सुकोवन गेलो, करपून गेलो. शीस विसरतात कशें जालें? जेजू म्हणटा तुमी दुबाविणे मागल्यार तशेंच जाता. म्हळ्यार आमी रूख हुमटून काडी जाय म्हणून न्ही. खंयचें आमकां आमच्या जिणेंत अडखळ म्हणलें आसा जेजूच्या नांवान फर्मावचें. जेजूच्या नांवान
हांव फरमायता म्हजे तावन हुमटून वच वा ह्या भावा भयणी तावन हुमटून वच आनी दर्यांत वचून पड. आनी हांवें सांगलें जारेक आयलां म्हूण हांव पात येतां आनी जेजू अशें तुवें जारी जायशें केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. अशें आमी देवाचीं भुरगीं जावन देवाच्या भुरग्यांनी कशें दुर्बळी जावन जिवचें, कशें देवाच्या भुरग्यांनी भीक मागचें. भीक म्हळ्यार म्हाका दी 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 जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. संवसारांतच भुरगीं वा आवय बापाय म्हज्या भुरग्यांक कांयच उणें पडूं नजो म्हणून खंयचीय विसाच्या पयलेंत दिता, तर देवान आमकां उपाशी घालांगी, देवान आमकां भिकारी घालांगी, देवान आमकां पिडेन घालांगी, देवान आमकां दुबावांत घालांगी, देवान आमकां ताचीं भुरगीं जावन असल्यांक सैतानाच्या पासान तुमी वळवळा म्हूण घालांगी. तशें जाल्यार जेजून कित्याक कुडसार आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटयचें आसलें. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जिवोवच्या खातीर, आनी रितीन सांगचें जाल्यार सैतानाक मरोन देवा खातीर जिवोवच्या खातीर, आनी रितीन सांगचें जाल्यार संवसारी उतरांक मरोन देवाच्या उतरांक तुमी जिवोवच्या खातीर ताणें कुरसायले आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वयली. ताच्या गायां वरवीं तुमी गूण जाल्यात. गायी मेजूंक साद जालें, मनशाचें रूप नातलें, उदका बरी ताका वतलें, तशें तो आसलो. म्हाका तान लागल्या म्हणटना कोणें उदक वा बिस्लरी हाडून दिवना ताका आंबोट शिरको दिलो. तो पियेल्लेंच आनीक चड उलोप ताच्या कुडींत येजय म्हणून. पयलेंच हाडां एकामेका सुटल्यांत गायीनातलो जागो ना, तो विणगो आसा. आनी त्या वेळार आंबोट शिरको दितना ताची हुलोप कुडींत ती हुलोप आनीक चड जावंक ताणें तशें केलें. म्हळ्यार तितलें ताणें कश्ट जाय, वळवळ जाय. हांव 5 गाय म्हणून बारी सुलाबायन सांगता, नियाळ करिना मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून ताच्या गायावरी हांव गुण जाला म्हणून सांगून मानून घेवंक आनी सांगल्यार म्हजें तें गुण जाल्लें पळोवंक म्हाका कश्ट मारतात. कित्याक जेजू कितलो कश्ट जालो म्हाका नियाळूंक नाका जाल्यार नियाळी जाय, रडचें न्ही. जेजू तुवें म्हजो इतलो मोग केलाय, इतलो मोग केलाय, आनी तुवें म्हाका गुण केलाय म्हणून फात्यो म्हाका कांय कश्ट ना. संवसारी दृश्टेन कितेंय तुजे विशयांत आसूं पुरो, तूं असलो समस्येचो, असल्या पिडेचो आनी असले असले तुका पिडा आसा, संवसारी दृश्टेन सोमा. ताणी सांगचें फॅक्ट चूक म्हण हांव सांगना, पूण तांतूंत रावताय वा जेजून गुण करन जाला म्हणून पात येवन पाळां समेत त्या पिडे कारण आसच्या जावन आसच्या सक्कट संगतीत हांव तूं सुटका जोडटाय. खंयचें जाय तुका सोडुलें जावन आसा, तुका वा म्हाका सोडुलें जावन आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाक आमी अर्गां दिवया. जेजू म्हणटा म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणटात, पूण हांवें सांगलां तशें कित्याक करना. सक्कट तुमी सोम्या सोम्या म्हाका म्हणटात वय, पूण हांवें सांगलां तशें कित्याक, वा म्हजें उतर कित्याक तुमी मानून घेनात तें म्हणटात. हांवच सोमी हांवच सोडून म्हणटात न्ही तुमी, तर हांवें तुका सुडका दिल्या जाल्यार तें कित्याक तूं मानून घेनाय. म्हज्या उतरां मुखांत म्हज्या मुखांत तुका हांवें सुटका दिल्या जाल्यार कित्याक तूं तें उतार नियाळनाय, मानून घेनाय, स्विकार करनाय. जेजू आज विचारता. पेद्रूचें पत्र म्हणटा 5व्या अध्यायांत दिसता 7व्या वाक्यांत कोणा बरयलां, सैतान वा तुमचो दुस्मान गोरोज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें म्हणून राखून आसा. देखून 17 करा. सैतान गोरोज घालच्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें म्हणून राखून आसा. वय जर तर म्हजें थंय देवाचें उतार वळना, देवाच्या उतरांची गिन्यान म्हाका जाणवाय म्हाका ना, संवसारी उतार राखून आसा. अळे तूं पिडेस्त, अळे तुका हो समस्यो, अळे तुका असले समस्या राखून आसात, अळे पेपरार अशें आयलां, अळे माध्यमांत अशें आयलां. ही उतरां आमचें थंय खेळटात. हें सैतान असो खेळ. सैतान म्हणटा ना तुका आनीक जायतें तुवें करूंक आसा, सोडून जेजून दिल्या म्हणून बेश्टें सांगनाका, पळय तूं कश्टार आसाय, वळवळून आसाय. हें सैतानाचें. कोरिंथकारां 2 पत्र 8 अध्याय 9 वाक्य म्हणटा आमकां ग्रेस्त करूंक तो दुर्बळो जालो. म्हणटा जेजू क्रिस्ताचें उदाहरण तुमी जाणात, आमकां ग्रेस्त करूंक तो दुर्बळ जालो. ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करच्याक. कोणाच्या दुर्बळकाये वरवीं? जेजूच्या दुर्बळकाये वरवीं आमी ग्रेस्त जायचे म्हणून तो दुर्बळ जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही उतरां खंय नात, आमच्या हर एकल्याच्या घरांत अशा पवित्र पुस्तकांत आसात. देखून भिये नाकात म्हाका खंय मेळटीत म्हणून. हर एकल्याच्या घरां अशा पवित्र पुस्तकांत आसात. आमचें घर एक एकल्याचें एक एक रीत आसूं पुरो, आमचो रंग एक एकल्याचो एक एक रीत, मुस्तायक एक एक रीत, सोबाय एक एक रीत, आमचो गांव एक एक रीत, शिकाप एक एक रीत, आमची ग्रेस्तकाय एक एक रीत. पवित्र पुस्तक सगळां तें आसूं एकच जावन आसा.
हर एकल्यान तें असो पवित्र पुस्तक एकच जावन आसा देखून म्हाका हे उतार मेळो ना म्हज्या बायबलांत आसात गे म्हणा नाका हर एकल्याच्या पवित्र पुस्तकांत हर एका गांवांत असो पवित्र पुस्तक एकच जावन आसा तर आमी दुर्बळगी खंडीत जावन न्ही आमी ग्रेस्त जावन आसा एक गीत आमी गावया हे सर्वेस्परा सृश्टी रचणारा तातूंत आमी गायता जेजूच्या उतरां तुज्या उतरां वरवीं हांव दादोशी जालो म्हण आज दादोसकाय आमकां खरी दादोसकाय देवाच्या उतरां वरवीं मात्र मेळची मोगाच्या भावा भयणीनो सुखाळी आनी आकाळी तें उतार आमी नियाळया आनी गावया सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा वर्णू कशी सोबाय तुझी गायता सदा स्तुती तुझी वर्णू कशी सोबाय तुझी गायता सदा स्तुती तुझी ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका मोग सोम्या तुझो मीत मेर नासलो उतरान तुझ्या हांव धादोशी जालो मोग सोम्या तुझो मीत मेर नासलो उतरान तुझ्या हांव धादोशी जालो ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका वय मोगाच्या भावा भयणीनो उतरान तुज्या हांव दादोशी जालो आमी दुसरे वाटेन दादोशी जावंक वेता जाल्यार निराशी जातल्या वेचीक पूत ताणें चिंतलें म्हाका एक वाट कळीत जाला ह्या वाटेन दादोसगाय जोडूंक हांव वेता देवा सांगता बापा सांगता बापोय सांगता आसलो सक्कड आसलें हाचें की बरें आसा म्हूण गेलो कालें जालें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा उपरांत फाटी आयलो बचाव जालो आमी चिंताव म्हाका एक वाट कळीत आसा दादोशी जावंक त्या वाटेन गेल्यार हांव दादोशी ना तें सक्कड तात्कालीक भावार्थ म्हळ्यार तेंचो हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 11 भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो थारो आमच्या दोळ्यांक दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री सांपावल कोरिंतकारांक बरोवन दुसऱ्या अध्यायांत थंयसर 4 अध्याय 18 वाक्यान सांगता दोळ्यांक दिसता त्या संगतीचेर आमचें ध्यान मोहन आमी वरिना बघा रे अदृश्य वस्तूंचेर दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक दोळ्यांक दिसना तें सदांच काळ बाळटा तसलें म्हळ्यार भावार्था विशयान आनी एक रितीन ताणें तें विवरण दिलां दोळ्यांक दिसना तें सदांच काळ बाळटें सर्गींचें राज ससनाच्या ससनाक देवा सांगता आमकां जिवंक आसा दिसता की भावार्थान मानून घे जेजू आमच्या सांगाता आसा आमच्या सांगाता देवदूत आसात दिसता की ना भावार्थान पळय तें शाश्वत जावन आसा जेजून म्हजी सोडवण करून संपयल्या दिसता की दुबाव आसा गी दुबाव पयस कर पातये आनी जेजू कर गांधी जेजू आसतना ह्या संवसारांत तूं आसलोय गी ताणें व्हडले कश्ट आहले पळयलां गे तुवें ना मानून घे ताणें इतलो गायलो मी म्हणटा हांवें पळोवं ना पूण सतमान थोमासाक जेजून तेंच म्हणलें पळयनासतना सतमानलेले कितले बागी थोमासा तूं म्हाका पळोवंक सतमानताय भावार्थ म्हळ्यार तो सुमोगाच्या भावा भयणीनो भावार्थ म्हळ्यार दिसानांतले देवान उगडापे केल्ले पातयेवचें देखून आमकां आमच्या भाशेन शिकयलां दोतोरणी तेंच भावार्थ म्हळ्यार स्वयंभावार्थ्यो संगती सतेवून देवान आमकां कळीत केल्या देखून आमी ते सत म्हणून मानचें आनी ओपचें जावन आसा हें आमकां सलीसायेन समजोवचें बरी दोतोरणी शिकयल्लें वय मो
भावार्थ म्हळ्यार सैमावरत्यो संगती म्हळ्यार आमच्या मनशा सैमाक समजनान सत्यवोन देवान फडकिऱ्या देवान न्ही ताणें आमकां उगडाप्यो केल्यार देखून तें सत्य म्हणून मानचें आनी ओपचें. देव फटयना, मनीस फटयता. सैतान फटयता, देव फटयना. सैतान आमकां राखोवन आसा. केरळा आमी देवाची भुरगीं जावन आसले तें भाग आमी फाटीं काडचें. आदाम आनी येवेक सतयल्लो फट शिकयल्लो आमकां सोडटा गे. देव तांचे सांगाता चलतलो त्या आदाम आनी येवेक वा येवेक पयलें ताणें नाडलें जाल्यार आमी मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां नाडूंक कांय कश्ट ना देवाक जेजू सैतानाक उडास दवरा. आमकां नाडूंक कांयच कश्ट ना. देखून केरळा म्हज्या तोंडांत वोंटांत काळजांत आत्म्या देवाचे उतार बरोवन ना तो सलीसायेन म्हाका सोलवयता. देखून जेजू देवाच्या उतरांत हांव ताका सोलवयता. देवाचे उतार सैतानाकय कळीत आसा पूण ते फाटीं मारूंक म्हाका कळीत आसा. ते सैतानानी देवाचे उतार काणीनूच म्हळें तूं देवाचो पूत जाल्यार फातर असले उंडे कर, वयतान उडी मार, फातराक तुजो पांय आदळनाशे, देव तुका राखतले म्हूण बरयलां न्ही. मागीर म्हाका आराधन कर. देवाचे उतार अशें बरयलां, देवाची परिक्षा करनाका, देवाची एकल्याची मात तूं सेवा कर. तेन्ना तो पळोवन धांवलो. सैतानाक आमी धांवणोवंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. म्हाका पळोवन सैतानान म्हजे थावन धांवच जाय म्हळ्यार हाचे लागीं हांवें खेळोवंक जायना. हो असो उलयता गी हाचे लागीं इतलें देवाच्या उतरांची जाणवाया गे हाचे लागीं हांवें खेळोवंक जायना. तशें जायचें. पिडा शिडा थावन आमी धांवूंक जावचें ना. आमी पिडेंत नासतना भलायकेंत आसल्यार संवसार म्हणटा पिडा आसा म्हणून, पूण देखून हांव कोण म्हूण कळीत आसल्यार पिडा म्हजे थावन धांवता म्हळ्यार म्हजे लागीं ती येना. 2 वर्सां पयलें कितें घडलें आमकां बरें कळीत आसा. तें सांगची गरजूच ना. हर एका मेटांनी पिडेचो विशय, ना समाधानाचो विशय, आनी कितें बियाचो विशय, खंतीचो विशय आमचे थंय कळटा. वो देवान आमकां दिल्लो न्ही, सैतानान आमकां कंतिश्ट केलां, दुखेस्त केलां, पिडेस्त केलां. आनी ताका देवाच्या उतरांत आमी मारून उडोवंक शिकोवना जाल्यार आमी सोलवता. गिन्यानाच्या अभावावरी म्हज्या पद्जेची नास सत्यास. जेजून म्हळें 11 वाक्य मातेव कश्ट तेलेनो मोजे सशी आमी कोणा लागीं वेता. जेजूक अर्गां दिवया. जेजू तुवें म्हजे लागीं म्हजे खातीर सकट कर मूग दिलाय न्ही, देखून म्हाका कांयच बेना. तुज्या गाया वरवीं म्हाका तुवें गूण केलाय न्ही, देखून संवसार कितेंय म्हणून दी हांव गूण जाला. ह्या भावाक आमी तेंच मागणें म्हणूंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू तुज्या गाया वरवीं ह्या भावाक बेंगलोरान खंय तो दाखल जाला, बरें जालें. विगारांनी म्हळें तेंच तुमी मागा म्हळ्यार अर्गां दिया देवाक जेजूच्या गायावर तो गूण जाला म्हणून. कित्याक भावार्थ हर एकल्यां थंय देवान दिलां. तो आमी वापरना जाल्यार ताका माती खाता. कशें लोंकाड वापरना जाल्यार माती खाता, रुकाड वापरना जाल्यार तेंच ताका वळे खाता. त्याच प्रमाणे आमचो भावार्थ आमी वापरना, उतार तेन्ना उतारना, आत्म्याक आमच्या खाण दिना, तेन्ना आमी कूड आनी मोत कितें सांगता त्याच प्रमाणे जियेता. दोळ्यांक दिसचें तें मात्र आमी उलयता. उत्पत्ती पुस्तकान पळया 1 अध्याय 3 वाक्या. थंयसर सुरवेक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. आकाश आनी पृथ्वी निराकार आसली. आदी सागराची रिती आसली. आदी सागराचेर अंकार बरो नासलो. देवान कालें म्हळें हें कालें खतचें काळो कुत्तो दिसता, रिती आसा. देवान थंय कांय म्हणना, उजवाड जावं म्हळें, उजवाड जालो. आमकां कितें पळोवंक जाय तें आमी उलोवया. कितें नाका त्या विशयान उलोवचेंच नाका. कितें म्हाका नाका त्या विशयान उलोवचें नाका. कितें पळोवंक जाय तें आमी उलोवया आनी देवाक अर्गां दिवया. खंडीत जावन मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या आमच्या भावाक तो बेंगलोरान दाखल जावन आसा. ताका ताणें कितें आमी म्हणया ताचे खातीर जेजू सांगया आमी सकट जेजू तुज्या गाया वरवीं ह्या आमच्या भावाक तुवें गूण केल्ल्या पासत आमी तुका काळजांत अर्गां दिता. जेजू तुज्या गाया वरवीं ह्या आमच्या भावाक तुवें गूण केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तशें म्हणटना तुमचें थंय कितेंय आसा जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी हांगासर जेजू मुखार करचिल्लो वेळ वेस्ट जावचो नाका. बगार तुजें तें तुमचें तें वैयक्तीक जावन कुटुंबान कितेंय कोणाकी कांय आसा समस्यो कोणायकी तुमी उडा. जेजू कुडसायल्ल्या जेजू पळय. हांवें म्हळें गायी नातलो, जागो नातलो, उदका बरी ताजी कूड शेप नातली, उदक कशें दनीर वतल्यार वळटा त्या प्रमाणे रूप नातलो, तो विद्रूप जाल्लो. त्या गायांक पळया. तुमच्या कुडीन खंयसर तुमकां समस्या आसात जेजूच्या कुडीक तुमी पळया आनी तेचो जागो जेजूच्या कुडीन पळया. तो विणगो म्हळ्यार कांयच ना. हाडां दिसतात, मांस सकट भायर आयला
उरगात वळटा मनशाचें रूप ताका ना उदकाचो शेप ताका म्हळ्यार शेपूत ताका ना मोनीस म्हूण सांगचे बरी ना त्या जेजूक पळया आनी ते नियण सांगा जेजू जेजू, तुज्या गाया वरवीं तुज्या गाया म्हाका वरवीं म्हाका तुवें तुवें गूण केल्याक गूण केल्याक हांव तुका हांव तुका खळसांता खळसांता अर्गां दिता जेजू जेजू, तुज्या गाया वरवीं तुज्या गाया म्हाका वरवीं तुवें म्हाका तुवें गूण केल्या पासून गूण केल्या हांव पासून तुका हांव तुका खळसांता खळसांता अर्गां दिता अर्गां दिता. जेजू तुज्या जेजू, तुज्या गाया वरवीं गाया वरवीं म्हाका तुवें म्हाका तुवें गूण केल्याक गूण केल्याक हांव तुका हांव तुका खळसांता अर्गां अर्गां दिता आमच्या भावा भयणी पासून तेंचो मागया कितलेशे जाणांची पिडा शिडा पळोवन आमी भियेल्या कंगाल जाल्या आमच्या कुटुंबान सेस मारा कोणी तो जावं दी खंयच्या जाती खातीर जावं दी देवाचो भुरगो म्हळ्यार ताणें सोडवण आपणावंक आसा आनी ती सोडवणेची वाट बाचवेची वाट जेजूस म्हणून आमी सांगूंक आसा देखून ताका ताच्या जेजूच्या उतरांची वळख ताका दिवंक आसा आनी तेन्ना तो जेजूक वळखुंच्यान दुबावना आमी कितें आमकां समस्या आसा जेजूक हेरांक दिवंक तें पळोवचें नाका जेजून कितें करन संपयलां तें पळोवन हर एकलें तेंचो जोडून दी म्हणून आमी आशेवया जेजू जेजू, तुज्या गाया वरवीं तुज्या गाया वरवीं आमच्या भाव भयणीक आमच्या भाव भयणीक तुवें गूण केल्ल्या पासून तुवें गूण केल्ल्या आमी पासून तुका आमी तुका काळजांत अर्गां अर्गां दिता अर्गां जेजू तुज्या जेजू, तुज्या गाया गाया वरवीं वरवीं आमच्या भाव भयणीक आमच्या तुवें भाव गूण केल्ल्या पासून गूण केल्ल्या आमी पासून आमी तुका तुका काळजांत अर्गां दिता अर्गां जेजू दिता. जेजू, तुज्या गाया तुज्या वरवीं गाया वरवीं आमच्या भावा भयणीक आमच्या भावा तुवें भयणीक गूण केल्ल्या गूण केल्ल्या पासून पासून आमी तुका आमी तुका काळजांत काळजांत अर्गां दिता अर्गां दिता. जायते मीठ मेर नासलेले वर्णूक सात जाले उपकार देवान आमकां केल्यात आमी सबार फावटी मागोनूच गेले हांव दी दी म्हणून अर्गां दिवंक सुकोवन पडले हांव आज येदोळ आमच्या जिवितान केल्ल्या सर्व विजमिता बसोत प्रत्येक जाण ताणें आमची सोडवण केल्ल्या बसोत अर्गां दिवया आनी गावया गीत अर्गां दिता तुका सोमया उबे रावया सगळ्या काळजान संतोशान ताळयो पेटोवन म्हणल्या बरी मीठ मेर नासली बेसांवां देवान आमचेर वतल्यांत सोडवण केल्या देवाची भुरगीं केल्यात हेम कोणांतले आमकां बचाव केला देवाची भुरगीं सर्गीचेर राज आमकां दी आमी अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजान बिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो पावडून ओला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजान नितळ भाव साडून संवसार आयलोय देखून तुका सोमया आमची सोडवण केली देखून अर्गां तुका सोमया अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजान बिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो पावडून व्हडला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजान आशीर्वादाने भरल्यापासून हर एकल्यांची पिडा तुवें गूण केल्यापासून तुज्या दयानी हर एकल्यान गूण केल्यापासून आमी तुका काळजांत अर्गां दिता आख्या संवसारांतले आपणाक जेजू तुजेर तुवें घेतलें क्रुसार तुवें तुज्या जिवाचें बलिदान पेटोवन तुज्या रगात उदक संपूर्ण वारवन आख्या मनशाकुळाक बाचावी दिली पिडा गूण केली सैतानाच्या पावसांतल्यान सोडयले हर एकल्या गूण केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता सोमया हांगासर आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणीक त्या आमच्या भावाक बेंगलोरांत आस्पत्रेंत दाखल जाल्ल्या भावाक सर आमच्या भावा भयणीक आमच्या कुटुंबाक आसच्या हर एक आमच्या भावा भयणीक तुज्या भुरग्यांक तुवें जेजू तुज्या गाया वरवीं सोडवण केल्या आमी तुका काळजांत अर्गां दिता अर्गां तुका सोमया अर्गां तुका देवा बापा तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजान बिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो पावडून व्हडला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमया
आशीर्वाद सुशीवर सोम्यात हांव आमी स्विकार करचो. ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. आज आमचे सकट दुबाव ताणें पयस करून ताणें दिलें जिवीत आमी आपणावन आनी तें आमचें करून घेवन ताचें उतार आमचें करून घेवन ताचें मासरगाती आमी सेवंका वयच्या पयलें आमी संपूर्ण तरान गूण जाल्ले अनुभव करया. ताचें बेसांव आमी जोडया दिमी घालया. येद्या व्हडा ये देवा विचित्र सक्रमेंता खाले तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां गायिल्लें गीत देवाच्या उतरांत हांव गुंतुल्लें. दोग वात एक म्हजे नांवी सांगता मेळटात, थंयसर हांव आसा तुमचे मदेगात. वय हे भावार्थान आमी मानून घेयचे आसलें सत तो दिसना, पूण तो आमचे मदें आसा. दिसच्या सर वस्तू आनी मनशां परस चड आनी चड देव आमचे सांगता, जेजू आमचे सांगता, पवित्र आत्मो त्रिएक देव आमचे सांगता, आमचे भितर आमच्या मदें आसा. ताचे सांगता आसतना आमकां कांयच उणें ना म्हणलें भावार्थान मानून घेवया आनी त्याच चिंतपाक सरी जाल्लें जावं दी आमचें जिवीत म्हणून आमी आशेवया. कलतेपणी आमी वळखून घेवया आमचें उणेपण. सबार फावटी देवाच्या उतरांक अविधेय आमी जाल्या. ताणें अशें म्हणलें पूण हांवें अशें चिंतलें, जेजून अशें म्हणलें पूण हांवें अशें केलें, जेवण अशें करूंक नजो म्हणलें हांवें तेंच केलें. देव जावन आसा बोगसाण्याचो, काकुळटीचो, दयाळ, मोगाळ आमचें उणेपण वळखून घेवन सांगता मागया. हांव पातकी सर पदवीदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेन सदांच आंकवारी मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजुसे वाजाक फरजलीत मागण्या आनी दुबळेकायाची जिणी जियेवंक तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी सोलोन मागण्याच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हणून मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रुताच्या पुस्तकांतलें वाचप. न्यायकर्त्यांच्या काळार देशांत दुकोळ पडलो देखून जुदाच्या बेतलेहेमांतलो एक मनीस आपले बायले आनी दोगां पुतां सवे मोवाबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो. नवोमीचो पती एलिमेलाक मेलो आनी ती आपल्या दोगां पुतां सवे रावली. ते मोवाबी स्त्रियां कडेन लग्न जाले. एकलेचें नांव ओर्फा आनी एकलेचें नांव रूत. तांणी 10 वर्सां पर्यंत थंय वस्ती केली. उपरांत महालोन आनी किलियोनी मेले आनी नवोमी आपलो पती आनी दोग पूत नासतना एकसुरी उरली. तेन्ना तिणें आपल्या सुना सवें मोवाबाच्या मैदानांतावन भायर सरूंक निश्चय केलो, कित्याक सर्वेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आनी तांकां खाण दिला म्हूण तिणें आयकल्लें. ओर्फान आपले ससुमायक उमो दिलो आनी ती गेली, पूण रूत तिचे सवें रावली. नवोमीन म्हळें, पळय, तुजी जाव तिच्या लोकांशी आनी तिच्या देवाशी फाटीं गेली. तुवें तुजे जावे फाटल्यान वच. रुतान जाप दिली, तुका सोडून फाटीं वचूंक म्हाका बळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतली आनी जंय तूं रावताय
थंय हांवी रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. अशें नवोमी मोवाबी सुनेसवे मोवाबाच्या देशांतावन फाटीं आयली. जवा पिकाचे लुवणेचे सुरवेर त्यो बेतलेहेमाक पावल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. अत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. अत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. जसो आधार जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वासी ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला आकाश, पृथ्वी आनी दर्यो, आनी ह्या तिनायंती आसा तें सगळें. श्लोक. अत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर सदांच विश्वासी परतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोड दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांकल्यो तो तुटोवन उडयता. श्लोक. अत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर कुर्यांचे दोळे उगडता. भगवाल्ल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तो तस्सो सांबाळटा. श्लोक. अत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर नितिवंताची आपुरबाय करता, पूण कोट्यांच्यो आलोचन निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाल रजवट चलयतलो. ए सियोना, तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. अत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझे वाट म्हाका शिकय सर्वेस्परा, तुझ्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून साधू सेवाचे तोंड धांपयले म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारकुच्या इराद्यान अशें सवाल केले. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अतिवर्त उपदेश खंयचो? जेजून जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अतिवर्तो आनी प्रथम उपदेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवाचे उतार प्रसार केल्ले वरवीं, देवाचे उतार नियाळिल्ले वरवीं, देवाच्या उतरांच्या मोगान भरिल्ले वरवीं झुजे वाज सांत जावंक पावलो. आनी आमच्या देशांत, श्रीलंकांत आनी प्रत्येक जावन गोंयांत आनी हांगासर मंगळुरांत म्हणले बरी अशें जायत्या सुवातांनी देवाचे उतार प्रसार करन जायतीं विजमितां देवाच्या उतरां मुखार जावची ती ताणें लोकांक दाखोवन दिली. वारें वादळ कशें पेद्रो उदकाचेर चलतना जेजून म्हळें ये, आनी तो उदकाचेर जेजू चलोवन आयिल्ले बरीत आयिल्लो. वारें वादळ पळयत आसतना तें पळोवन भियेल्लो पेद्रो उदकांत बुडोवंक लागलो. म्हळ्यार केदळां आमी समस्यांक पळयता बुडता. देवाचें उतार कितें सांगता? जेजून ये म्हूण सांगलां जाल्यार हांवें येवचें, आनी जेजूचेर खंयचोय दिश्ट फाटी काडिनासतना येवचें, तेन्ना हांव बुडोवंक साथ दितना. वारें वादळ, समस्ये, लोकांचीं उतरां, संवसाराचीं उतरां वा माध्यमां कितें सांगतात तें पळोवन वा कोणाचें आयकून हांव म्हजी चिंताप त्या चिंतपाक ताळपड अशें करता, हांव बुडटां.
जुजे वाचन तशें करूंक ना. देवाचें उतार कितें सांगता, ताका सुचीत दिली, ताचें मौन आनी ताजें काळीज म्हणल्यार बरी. देवाच्या उतरांक ताळ पडोचें, त्या देवाच्या चिंतपाक ताळ पडोचें ताणें केलें आनी तो जैते वोन जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज वांजेलांत आमी पळयता नियमशास्त्रांतलो अति व्हरतो उपादेश खंयचो म्हणून थंयसर जेजूक सवाल करचें आमी पळयता. आनी जेजूक पारखुंच्या इराद्यान अशें एकलो विचारता, साधुसेवाच्या पंगडांतलो एकलो फारीझे. म्हळ्यार साधुसेवाचें तोंड जेजून दंपयलें देखून फारीझेव सांगता मेळटात आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें. कित्याक जेजू खंयचेय सवालाक जाप दिता जाल्यार, खंयचेय उतार दिता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, तांतूं जीव आसा, तांतूं परिहार आसा, तांतूं सक्कड सुडका आसा. कोण तें उतार आसा तशें गंभीरायेन घेता तो कितें जेजून केलें तें हेरांक करूंक शकता आनी ताचेच जिवितांत तें कार्यरुपाक येवचें पळोवंक शकता. देखून एकलो विचारता अति व्हरतो उपादेश खंयचो म्हणून. आमी जाणाव जायतीं नियमां जुदेवांक आसलीं आनी आमी जाणाव देवान दिले दात्तू उपादेश, पूण जुदेवांनी तें वाडोवन वाडोवन जायते केल्ले. आनी जेजून ते 10 उपादेश सांगाता घालून आमी जाणाव पयले 3 आनी उपरांतले 7 विंगड म्हळ्यार 2 केले आनी सगळ्या काळजान आत्म्यान सत्यान आनी मनान देवाचो मोग कर. आनी दुसरो आनी एक ताचेच सारको म्हणटा जेजू, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ताणें विचारलें नियमशास्त्राचो अति व्हरतो खंयचो, एक म्हणून, पूण जेजू 2 दिता. म्हळ्यार खाली देवाचो तुवें मोग केल्यार जायना, तुवें पेल्याचो मोग करूंकूच आसा. एका नाण्याची 2 कुशी आसल्या बरी. देखून जुवांचें पयलें पत्र 4 अध्याय 20 वाक्यान पळयता हांव, कोण दोळ्यांक दिसनातल्या, कोण देवा दोळ्यांक दिसता त्या मनशाचो मोग करिनासतना दोळ्यांक दिसनातल्या देवाचो मोग करता म्हणलो तो फक्का फडकिरो म्हणून. फडकिरो तो. हांव देवाचो मोग करता पूण पेल्याचो मोग करूंक म्हाका नाका, जायना. पूण पेल्याचो मोग कितें? पेल्याचो मोग म्हळ्यार जेजू म्हणटा सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन मनान देवाचो कर. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो. तुजो मोग कसो करताय तूं? बऱ्या रितीन करताय? तुका बाच्या विजोडीचे म्हण आशा आसा? देखूनच न्ही उपादेश खंयचो, व्हरतो उपादेश खंयचो म्हळ्यार तो म्हाका पाळण देवाक मानवल्लें जिवीत जियेचंय, हांवें सस्नीक जिवीत जेजून जोड दिल्लें आपणाचंय म्हूण तुका आशा आसा न्ही. त्याच दृश्टीन आनी एकलोसोय तूं मोग कर. दुसऱ्या खंयच्याय रितीन न्ही. आनी एकल्याक नाश जावंक न्ही, आनी एकल्याक वायट जावंक न्ही. खंयच्याय रितीन करताय जाल्यार एकच रितीन कर, तुजो केल्ल्या बरी. कशें तूं बरो जावंक आशेताय, उपादेश पाळण देवात हांव शाबासकी जोडूंक आशेताय, देवान जोड दिलें सगळें आपणावची तुजी खुशी, आनी त्या खातीर म्हजे लागीं सवाल विचारूंक तूं आयलाय खंयचो अति व्हरतो गी म्हणून. जेजू म्हणटा तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन मनान. मनशांक मोगाच्या भावा भयणीनो आमी चिंताव कूड आनी आत्मो म्हणून, बॉडी एंड सोल, देखून दोनूच वांटे आसचे म्हणून. पूण मनशाक मोत म्हणली आसा, मनस्सू प्राण म्हणटात कन्नडान, मायंड, आनी ह्यो 3 संगती मनशां ते आहात. कूड, आत्मो, आत्मो म्हळ्यार देवाचोच आत्मो, आनी आमचें मन, मनस्सू, प्राण, मायंड. आनी कुडीक आनी आत्म्याक कनेक्शन ना, पूण कुडीक आनी मोतीक कनेक्शन आसा, आनी मोतीक आनी आत्म्याक कनेक्शन आसा. म्हळ्यार तूं केरळा आत्म्या प्रमाणे चिंताय म्हळ्यार आत्म्यांत कितें बरोवन आसा, देवाचे उतार बरोवन आसा जाल्यार तुज्या मोतीन ती तेंच चिंताय आनी बरेंच तूं करताय. आनी जर तर तुज्या काळजांत वा आत्म्यांत मेळ्ळेंपण बरोवन आसा, खोटेंपण बरोवन आसा, मोतीन ती तेंच चिंताय आनी तेंच तूं कार्यरुपाक काडटाय. हांगासर आमी पळयता मनशा ते 3 वांटे आसात जाल्यार जेजू 4 संगती सांगता. सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन आनी मनान 4 विशय सांगता. म्हळ्यार काळीज आनी मन आमी वा काळीज आनी आत्मो एक केलो जाल्यार कूड आनी कालें उरलें. काळीज आनी आत्मो एक केल्यार आनी कालें उरलें, कूड आनी सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन आनी मनान. कालें उरलें सकत, कालें उरली सकत. आमी आमच्या कुडीक सरी करयत म्हळ्यार आमच्या कुडींत सगळ्या सक्तेन आमी देवाचो मोग करचें जाल्यार आमची मोत कितें सांगता त्या प्रमाणे केल्यार जायना. पूण आमचो आत्मो कितें सांगता,
आनी आत्म्यांत कितें बरोवन आसा तें बरें बरोवन आसा जाल्यार बरेंच बरोवन आसूंक आसा तें अशेंच बरें ना. देवाचे उतार वाचून वाचून नियाळ रोमाकारांत बरयलें पत्र 10 अध्याय 17वें वाक्य सांगता देवाचे उतार आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उब जाता. आयकून भावार्थ उब जाता. आयकून काय जाता हे उतार तुजें थंय खसता तुका नाटवता आनी तुज्या आत्म्यान तें बरोवन आसता. आनी केन्ना तुज्या आत्म्या प्रमाणे तूं चलोवंक वेताय आनी मोत कितें सांगता तें जर तर आत्म्याच्या चिंतपा प्रमाणे ताळ पडना देवाच्या उतरांक ताळ पडना तेन्ना तूं तें करिनाय. आनी असो फळ जावन आत्म्या प्रमाणे तूं चलता आसतना कुडीन तावन बरेंच करूंक तुका साध्य जाता. देखून साबार फावटी बार कडेन देवाच्या उतरान बरोवन घाला मोगाच्या प्रमाणे आत्म्या प्रमाणे मोत तुमचें मन कितें सांगता त्या प्रमाणे चला नाकात. केदळ आमी आमचें मन कितें सांगता त्या प्रमाणे चलता आमी चलवता आमी भियेता आमी वायट करता वायट चिंता वायट उलयता. आत्म्या प्रमाणे चलचें म्हळ्यार देवाचो आत्मो म्हजें तें आसा. देखून जेजून म्हणलें देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिषेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक बंधन आसल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान कुरड्यांक दीस दिवंक सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस प्रगट करूंक हेंच आमकांय मेळ्ळां. पवित्र स्नानांत आनी क्रिस्माच्या सक्रामेंतान तोच पवित्र आत्मो आमचे थंय येवन आमचे थंय वस्ती करना आसा. देवाचोच आत्मो जेजू थंय तोच आयिल्लो. जेजून म्हणलें हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना बगार पवित्र आत्मो तुमचे धाडटलो तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो तो आमचे थंय आसा. म्हळ्यार आमच्या जिवांत आमी संपूर्ण तरान देवाचो मोग करचो ताज्या उतरांचो मोग करचो ताचो पाटलाव आमी करचो. तातूंत खंयचेंय बाकी ना. संपूर्ण काळजान आनी मोनान म्हळ्यार काळजान आनी आत्म्यान म्हळ्यार आत्म्यांत हांव कुडींत आनी संपूर्ण आत्म्यान आनी काळजान कुडीन आनी मोनान म्हळ्यार आमचें मन काळीज आनी आत्मो एक जावन तातूंत बरेंच बरोवन आसल्यार आमी बरें चिंता आनी आमच्या कुडी मुखांत सगळी आमचे सकत वापरन बरें करूंक शकता. म्हळ्यार तें वायट करूंक अवकाश ना. कित्याक हें करचें कशें सवाल म्हाकाय सबार पडटी देवाचो कसो मोग करचो. तो इतलो विशाल इतलो मोगाळ इतलो दयाळ ताची एक ताणें केल्ली विजमितां एक ल्हान मापांनी वर्णूंक साध्य जाता. ह्या देवाचो कसो मोग करचो. जावप इस जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो देवान तुजो कितलो मोग केला तें पयलें तूं नियाळ. तुंच पयलें देवाचो मोग करूं वचनाका जिणी भर जाता तितलें देवान तुजो कितलो मोग केला. जो वांजल 16वें वाक्य कितें म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गी आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. एकल्याच पुताक ताका सत्मन जाल्यार कोणाचोच नाच जायना हें हर एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळा जाय. देखून जेजू म्हणालो हांव आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही बापाची खुशी करूंक. देखून देवान आमचो इतलो मोग आमी केदळाय विसरचे कित्याक देवान म्हजो इतलो मोग केलो हांव कोण हांवें कितें बरें केलां म्हूण देवान म्हजो इतलो मोग केलो. म्हज्या खातीर कित्याक देवान आपल्या पुताक बली भेटयलो. कित्याक जेजून इतले कश्ट आनी वळवळे सोंसले. आदां थंय एक जावन आसलें म्हाका म्हणजे हांवूय ताच्या आविधेयपणांत भाग घेतल्या वरवीं आदामाच्या एवेच्या आविधेयपणांत हांवूय वांटेली जाल्ल्या वरवीं म्हाका हेमकोंड वा शिक्षा फावो जाय आसली. कुरीस म्हाका मेळो जाय आसलो कित्याक जेजून वयलो. हें तुवें नियाळटा आसतना तुका भोगता देवान कितलो म्हजो मोग केलो. तो वर्णूक आसा तेन्ना ताचो मोग करूंक तुका कोणेंय सांगचें म्हणून ना. ताचें इल्लें उतार वाचया नियाळया कितें सकट देवान म्हजे खातीर केलां इल्लें नियाळया म्हणून कोणेंय तुका बळवंत करची गरज ना. तेन्ना आमी भावार्थांत वाडटा. म्हाकाच खुशी भोगता की हांवें स्वाकुशेन देवाचो मोग करीत जाय. इतलो मोग ताणें म्हजो केला जाल्यार हांवें कितलो म्हजें जिवीत कितलें आसल्यार पावचें ना त्या देवाचो मोग करूं म्हूण म्हाका भोगले वेळार सगळ्या काळजान आत्म्यान सत्यान आनी मनान देवाचो मोग करूंक साध्य जाता. देखून आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यांत बरें बरोवन आसूं दी. तें कशें भरता देवाचें उतार वाचून नियाळन परत परत आयकल्ले वरी तेन्ना आमच्या कुडींत हांव आमी बरेंच करूंक शकता. कित्याक आमच्या कुडीक आमच्या काळजांत आसलें बरेंपण आत्म्यांत आसलें बरेंपण मनांत आसलें बरेंपण तें आमच्या कुडीक तेंच करूंक आज्ञा दिता. जेजू बरें करीत गेलो. जेजू बरें करीत गेलो आमी बरें करूच वचूंक आसा. आमचे सत्ते वरवीं न्ही देवाची कृपा आमकां आसा तें आमी सदांच सोडात जोरया. ग्रेस ऑफ गॉड इज विथ अस म्हळ्यार कृपा आमकां हर एकल्या मेळ्ळा. धर्मार्थ देणें देवाचें तें म्हज्या सक्तेन न्ही म्हज्या सक्तेन कांयच बरें करूंक म्हाका जायना देवाची कृपा म्हाका आसा. देखून आमी
जेजूतावन देवातावन पवित्रत्मेतावन कितें सोडलां आमचें करून घेतलां तें पेल्या की हांवें दिसय हर एकल्यांनी बाच्यावी जोडीचंय बाच्यावी जेजून जोड दिल्या वय ताणें म्हळें कुर्सातावन संपदलें ती हर एकल्यान जोडीचंय हर एकल्याक पावसय म्हणली आशा आमकां हर एकल्याक आसूंक जाय तेंच मिसांव आमच्या हर एकल्याच्या हातान दिलां आसता मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवाचो मोग पयले ताणें आमचो मोग केला म्हणल्यार उडास दवरया आनी तो मोग न्ही हाडल्या तेन्ना ताचो मोग करूंक आमकां चलयस आनी देवान म्हजो मोग केला म्हाका बाच्यावी जायचें म्हणली म्हाका आशा सदांच आसा हांवें नास जायनायो फेल्यान की तेंच मेळा जाय त्या दिशेन हांव आनी एकल्याचो मोग करता ताकाय देवाची वळख दिता जेजू सरशें हाडटा आनी ताकाय देवान म्हाका कितें सक्कट बरें दिलां ताचें तें वांटून घेता म्हणलें बरें मन आमचें तें सदांच जिवें आसूं दी आनी अशें देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलें जिवीत हर एका घडये हर एका दिसा जियोंक आमकां फावो जावं दी भेटयता तुका जिविताचो दिवून म्हाका पोसताय वायटो ताकाचो सासणी जीवन करताय कष्टावावटी सोफो तुवें मुजेर वतलाय तुकाच पेटोवन दिवच्या म्हाका तुवें रचलाय म्हाका तुवें रचलाय म्हज्या भावा भयणीनो आमच्या बलिदानाचो संभ्रम सर पदवीदारा देवा बापाक मानता तसलो जावं म्हण मागात सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या दारोका आपले परजे खातीर सांजुचे वाजन खतखतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी खलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मनवाले हे सुशे गुण आमच्या काळजांत वाडे आनी नितळ निर्मळ काळजांनी अपवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया वर्षांनी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुचे वाजप आसत आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तू सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय तू सर्गी तुका जय जय
बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोतो समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगात पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोतें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भवतसो गुड परगटुया तुझ्या कुसा आमी पुनर्जीवनपणावर तुवें आमकां सोडयला सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताक जय जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत आमच्या आबा म्हणजे काकोळकार तांकां आनी तुज्या इश्टाचे मेल्ल्या समेस्तां तुजें पद जवळत मुखामळ पळोवंक कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मर्याय देवाचे माया संगाती भगवान जुजाय तुजो पती भगवान धर्मदोत भगवान जुजाय वाज आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजून आमकां देवाक बापा म्हणून उलोवन मातशें भाग फावो केला म्हळ्यार ताच्या विधेयपणा वरवीं ताणें आमकां सोडून दिलेल्या वरवीं आमी जेजूचे भाव आनी भयण जावंक पावल्या आनी देवाची भुरगीं जावंक पावल्या अशें म्हाका दीस पडटा त्या देवा लागीं म्हणून शिकयलां आसता तें मागणें सांगता मागीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच त्या संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतलें सर्वेस्परासर वायटांतले तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी स्वर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो एकवट असो माया मोग असो आनी बोगसण असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती आमी दिव्या
देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू खुर्सात हांव ताणें म्हळें बापा तांकां बक्षी कित्याक तें कितें करता तें नेणान आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरांचो संपूर्ण फळ कार्यरुपाक येवचो आमी पळयता. जर तर आमकां कोणाय ती दुस्मान काय ना कितेंय जालां जावेत कितेंय घडलां जावें पूण विरोधपण हागे राग द्वेश ना बोगसणें हें आमकां देवाचें उतार आमचें थंय फळ दिवच्याक तें कार्यरुपाक येवच्याक अडखळ हाडटा. देखून एकामेकाक बोगसण्याच्या स्पिरितान भरोवन आयच्या दिसा आमी सेवचे जेजूचें मास आमकां संपूर्ण तरान ताच्या मासा रक्तांत आत्म्यांत आसचें तें शेगूण आमचे कन्न घेवच्याक तो आमकां आज फावो करून आसा. पळय ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सुभागी येसुमिया दयेन येसुमिया मुझ्या काळजाच्या पिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोडा. येसुमिया दयेन येसुमिया मुझ्या काळजाच्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय ये कडी से जीवन जायशे ना मुझा. तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय कर कर सोम्या येऊन मुझ्या काळजा कर सोम्या मुझ्या काळजा राखू सोम्या मुझ्या या पिडारा राखू सोम्या मुझ्या या पिडारा. ये सोम्या दयेन ये सोम्या मुझ्या काळजाच्या पिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोडा. पाकाच्या झाडांत आत्मा फुगार जाला तू नासतना सोम्या तू नासतना. पाकाच्या झाडांत आत्मा फुगार जाला तू नासतना सोम्या तू नासतना. पाका मुझी काड तुझे सेवेक म्हाका धाड हक्का मुझी काड तुझे सेवेक म्हाका धाड. सेवेन तुझे मागे भागी जावच्या सेवेन तुझ्या आवे भागी जावच्या. येसुमिया दयेन येसुमिया मुझ्या काळजाच्या पिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा
सेवला थोडे फुडें आमगे विसरूनचें आसता जेजूचें मांस भोव मोलादीक ताचें मांस म्हळ्यार ताका मोल बांदूंक जायना ताका सेवले उपरांत ताजो उडास आमी दवरलो जाल्यार हर एका घडये म्हणजे थंय भलायकी वळची म्हाका दिसता कित्याक हांवें जेजूचें मांस सेवलां जेजूचें मांस सेवल्ले वरवीं म्हज्या कुडींत रक्तांत मांसांत कितेंय उणेंपण आसा तें सकट म्हजें हांव पयस गेलां ताचें उतार हांवें नियाडलां उतार हांवें आयकलां उतार हांवें वाचलां ताच्या उतरांत असो जीव म्हजे थंय वळटा देखून हांव भलायकेवन धैर्यादीक देवाचो आत्मो म्हजे थंय आसा तो म्हाका संवसारांत आसल्या आत्म्या चड बळा दीक आनी म्हाका भिवूंक करता तसलो आत्मो देवान दिवंक ना हे सकट देवाच्या उतरांत बरोवन घालात धैर्यादीक मोगाळ स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो देवान आमकां दिला आमी बगी जावन आसा देखून त्रिएक देवाच्या सांगातपणान आमचें जिवीत सर्वांक आमी फुडें सरया प्रार्थुया देव आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बगी दिसा तुज्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एक कोटांत जियोवची थान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज सेवाजाच्या परसळीत शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भवतान भरवशान आनी मोगान तो भरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोंक तुमकां फावो जावं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची भाव भयणो सांजुजे वासाच्या पवित्र जळार सांजुजे वासा बापा मुखांतर बरें पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मराठीक बाप आशिसिरे पेल्लो ह्या पुनशे सदिरक्तरांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां बरो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयिल्ले तुमचे सर्व इरादे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा आयच्या दिसाचें भक्तीपोवन चलोवन व्हेल्ले मराठीक बाप ऑस्टीन फेर्नांडीस आमच्या दिएसजीचे याजाक मोगाळ याजाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखान जेजू सवें सांगात पोवन दिलें मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला हांगासर आजार आशिल्ल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान आनी तेच बरी पूर्ण शेताच्या दिरक्तर मनादी आशिसी रेबेल्लो बापांच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता परत तुमकां देव बरें करूं कुमसाराक संगात पोवन आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोवेंताचे याजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक दिपक बाप तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटना जुजेवास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादा मागता कंदारांचे मुखेलपण घेवन समाने सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस विवियन ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी ससिबांदेक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वासा बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता देवास बापा परिमान तुका कृपा मागून मी बापा विघ्नां सांडिनाथ
बसया. मोगाच्यान ह्या पुणथळाची विशेषता आमी आशेवन भावार्थान जुजवाचा मुखांत्र देवा लागीं मागलें तो आमकां दिता. आनी ह्याच पातयेन जायती तेसांवां हांगासर ह्या थळार आशेवन मागोवन भरवसून हांगासर दिवची. देखून हांवें हर एक पटी म्हणचें आसा, आमी हर एक तेसां बरयतना त्या तेसां फाटल्यान म्हजी आशा हें जुजेवाज बाप म्हाका मागोवन दिता आनी तें आमकां लाभता. देखूनच ती पातयेनी दोन तुमी बरयल्ली ही सर्व तेसांवां ताच्याच पांयातळी भेटोवन दिवन हांगासर तुमच्या सर्व सवय मेळोवन जें कितें तुज्या म्हज्या जिवितांत हांगासर येवच्या हर एकल्याच्या भक्तिकाच्या जिवितांत जावंक आसा तें जुजेवाज बाप आमकां खंडीत जावन फावो करतलो. आनी त्याच पातयेनीन हांगासर आयिल्ली तेसांवां अर्गां हांगासर आयिल्लीं आसात. बरी भलायकी दिल्ल्याक त्या गांनी अर्गां भेटयल्यान, बरे अंक मेळोवन परिक्षेन पास जाल्ल्याक, पोट दूख उणें जाल्ल्याक अर्गां, विजा मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यान, मागल्लो उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां, दोगांक बरी सैरीक मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यान, एलर्जी गूण जाल्ल्याक फाटल्या 12 दिसांतून मागिल्लें बरेंपण लाभल्याक अर्गां दिल्यान, त्या गांक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां पाटयल्यान, कुटुंबांत शांती समाधान मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यान, एका म्हयन्याची गुरवार आसतना कोंकली आसली जुजेवाजा लागीं मागिल्लें गूण केल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात, वायटा विघ्नांत हांव राखून व्हेल्ल्याक अर्गां दिल्यात, केस चडचे उणें जाल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. तेसांवां बाळंटेर आनी डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, दोगांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, परिक्षेंत बरे अंक जावन पास जावंक तेगांक, पाट हात पेंकार्द गूण जावंक तेगांक, आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची बऱ्या सांबाळाची विजा मेळोवंक, कॅन्सर पिडेतान वळवळच्यांक बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळोवंक, बेंगलोरांत वस्ती करच्या कुटुंबाक बिझनेस तशें कुटुंबांत आसचे समस्ये परिहार जावंक, वनयेक आनी तिच्या धुवेक बरी भलायकी मेळोवंक, आशिल्लें कार विकून नवें कार घेवंक अवकाश, एका सेमिनेरिस्ताचें शिकाप बऱ्यान जावन तो क्रिस्ता सारको याजक जावंक मागता, बरी सैरीक मेळोवंक 8 जाणांक, बरें काम मेळच्याक 6 जाणांक, एका काजारी जोड्यान बऱ्यान सांगाता रावंक, BP आनी शुगर गूण जावंक दोगांक, भावा भयणी मदें राग आसा ती राजी जावंक, एका भुरग्याक बेगीनच चलोवंक आनी उलोवंक जावच्याक, जागो कन्वर्शन जावन डोर नंबर मेळोवंक, केस चडचें रावंक खातेदारिल्ल्यान काम पंता पावोवंक दोगांक, शिकोवंक बरी मोत आनी शिकलें उडासांत उरोवन बरें मार्क्स काडूंक, मोबायलांत पयस रावंक, कुटुंबांतली खंत बेजाराय पयस वचूंक, एकल्याक ऑनलायन काम मेळोवंक, मादक वस्तू खावचें सोड सोडूंक, रिपोर्ट सारको येवच्याक, आमाल पियोवणें सोडूंक तेगांक, इंटरव्यू पास जावंक आनी बरें काम मेळोवंक, जाग्याचे समस्ये सारके जावंक, कुटुंबांत चलोवंक आसचें लग्न कार्य आनी पयल्या कुंभाराचें कार्य बऱ्यान जावंक दोगांक, गॅस्ट्रीक गूण जावंक दोगांक, इज्रायलाची विजा बेगीन येवचे खातीर, कृशेक बरें फळ मेळच्या खातीर, जाग्या खातीर कुटुंबांचे आनी दिवच्या दोशीतांव राखूंक, हृदयाची आनी दोळ्याच्या शिरेची दूख गूण जावंक, कोंकली आनी उस्मड गूण जावच्या खातीर, घोव बायलेन मोया मोगान जियोवंक, किडनी स्टोन वचोवंक दोगांक, हातापांयांची गांठी दूख गूण जावंक दोगांक, गोमटी दूख आनी तकली फटाफट ताप आनी फिट्स गूण जावंक 5 जाणांक, घरांत शांत समाधान आनी माय मोग मेळोवंक दोगांक, BCA शिकच्या 2 जाणांक बरें रिजल्ट येवंक, घराचें काम बेगीन पंता पावोवंक दोगांक, कुटुंबांत उलोवणें नातेलें सारकें जावच्या पासत एकल्याक स्वंत घर बांदूंक फावो जावंक, कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक दोगांक, शांत समाधान मेळोवंक आनी कश्ट परिहार जावंक, एका मुस्लीम भावान वायट सवय आनी मादक सेवन सोडचे खातीर दोगांची खोरोज उणी जावंक, दोगांच्या घरांतलें वायट नपैंच जावंक, एलर्जी गूण जावंक, ताप शेळ आनी खोंकली गूण जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक 7 जाणांक, कॅन्सराची पिडा गूण जावंक, परगांवांक वेचें प्रोसिजर बऱ्यान रितीन जावंक, पुताचो फुडार बरो जावंक, घरच्यांक कुटुंबाक आनी आवय बापायक बरी भलायकी मेळोवंक, ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावच्याक आनी संपूर्ण सुटका मेळच्याक,
एड्सच्या पिडे वरवीं कश्टांतल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, राती न्हीद पडोवंक राग पयसो सोंक दोगांक, 2 कुटुंबांचो जागो सक्कट भुरग्यांक बऱ्या तरान वांटो जावंक त्या कुटुंबांच्यांनी मागला. दुस्मानांत हांव राखून व्हरूंक, PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेन बरे अंक मेळोवंक, लिव्हराचो समस्या गूण जावंक, पासपोर्ट भायर पडिल्लो मेळोवंक, घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, भायल्या गांवांक वचोवंक विजा मेळोवंक आनी धाडटूक बरें काम मेळच्याक. एका तरणाट्यान मिसाक वचोवंक वडिलां मागतात. मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फटाफट रावोवंक, काजारी दादल्या स्त्रिये मदें बरो संबंद रुता जावंक, काजारी दादल्या स्त्रिये मदें मेतेर जातल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवंक, 2nd PUC सप्लिमेंटरी एग्जाम पास जावंक, कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट वाडोवंक आनी शांती समाधान राज करूंक, भायल्या गांवांक वचोवंक भाग मेळोवंक, हातांच्या बोटाक जाल्लें सामकोळ गूण जावंक, फिक्सड डिपॉझिट केल्ले पयशे बऱ्या तरान फाटीं मेळोवंक, पॅरलायज आनी गँग्रीन गूण जावंक, कॅनडा आसच्याक पार्ट टायम काम मेळोवंक आनी एक बरें रूम फावो जावचे खातीर, आस्पत्रेंत आशिल्ल्या दोगांक तांचे पांयांचें ऑपरेशन जालां तें सगळें बऱ्यान गूण जावन तांणी घरा बेगीन फाटीं येवंक, ICUंत बेंगलोर आस्पत्रेंत आशिल्ल्याक बरी भलायकी मेळोवंक जुजेवाज बापा लागीं बरें जावन येवच्या खातीर कुटुंबांची मागोन आसात. कॅनडा आशिल्ल्या कुटुंबांक बेगीन PR मेळोवंक, एकल्याच्या आंगाची खाता तशें एलर्जी बेगीनच गूण जावंक, हाताच्या बावळ्याची दूख गूण जावंक, दुबयंत आशिल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, फिनलँड प्रोसिजर जावन बरें काम मेळोवंक, उडासाची सकत सारकी जावंक ह्या ते सवां खातीर आनी सबार आनी आमी कितें सर वाशेवन हांगासर आयल्या, कितें सर आमच्या कडेन मागोवंक सांगलां, कितें सर आमी कोणा मागता म्हूण सांगलां, तांकां सर्वांक सांजुजेवाज बापाच्या पांये तळी दवरया. विविध मरेकार पिडे वरवीं कुटुंबां भितर कश्टनाशी आमची मोगाची, मोतीची कुडीची आत्म्याच्या पिडेन कश्टांतल्यांक आनी रागा वरवीं हाग्या वरवीं मसरा वरवीं कश्टनाशी कुटुंबादारां ह्या समेस्तांक आमकां कळीत आसची. जुजेवाजाक सवें तांकां आमी देवा मुखार हाडया, जुजेवाजा लागीं मागया आनी तो देवातान विनंती करून आमकां हर एकल्याक हांगासर आशिल्ल्याक बरेंपण दिता म्हणल्यार बरवशान दिमी घालया, हात वयर घालया. एक आमच्या पायेक नमान मरी आनंद बापा ह्या उद्देशा खातीर हांगासर जमल्या हर एकल्याक, हांगासर ह्या पुणथळार येवच्या हर एकल्याक हें बरेंपण फावो जावन दी आनी तुका म्हाका कितें पातयेवन आमी हांगासर आसां तेंय आमकां बेगीनच ह्या मुखल्या दिसांनी जुजेवाज बाप आमच्या खातीर विनंती करून देवातावन दिता म्हणल्या विश्वासान पातयेनेन आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकायो, तुझे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपो आसा समका दिव आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिना तशी आमची बातका बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान कृपेन बनले समितीचे सांगाता स्त्री आमचे दुसरो देव आनी सदैवीन पॉल जगशीचे जेसू मगे देवाचे मये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन. सांजुजे वासाची लदीन समिया काकुळतामचेकर, क्रिस्ता काकुळतामचेकर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संसाराच्या तारका, देवा पवित्र आत्म्या, सांतिसिमा त्रिंदाद एकास देवा, गोंयच्या बेनवलेंत जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवास्पना वाडोवन आयल्या सांजुजे वास बापा, दुबळीकायची जिनी जीवन सुकृत जावन रित्या पांयान सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, सगळ्या किनारान पवित्रपणास परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा, श्रीलंकान दगदोने संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावल्या सांजुजे वास बापा, मरियमाय सेवाक जावन आपणाक मरियमायच्या हातान समर्पिल्ल्या
सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कतोलीक बोबाळ जिवो केल्या सांजुजे वास बापा कोंतांचे भक्तीपण आदार मरियमाय समोक आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्या सांजुजे वास बापा कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर बोबाळ दवन जिणे दायले सर्व कश्ट अनवार दैरान सोंसल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बाबार्थ सांडून पयस गेल्या शिळ्यांक एका गोळ्या काल इंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा सरची हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कटचले देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कटचले देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कटचले नवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींतां देवाची बेसांवां आमकां मांडयत आसाय तुजे जिवान आमकां एक आदर्श तुवें सरिल्ली वाट आमच्या क्रिस्तीचे मेलभंग त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे दान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या कोपांत समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले तुज्या जिणेन देवाचो परिमोग मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां वंशाक तूं सुडसुडीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत देव देवा सरशी हाडले निमिसांव करतना तुका पुरा समजाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी केल्लात घाल देवाचे उतार प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस कर पेलाच्या भाज्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिपा शिकयलां आसा जेजूचें सारकें दुर्बळ्यां पिडेसांनी कश्ट दर्यांतय पळय आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारीक देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजा तुजे समय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आसरकाराजान देवा संगीत आसाय थंयतां तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांत तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतां कितेंच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासातावन आमकां राग काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावंक आमकां तूं आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सगळींच्या घरांत ससना जिवनचे भाग आमकां मेळाशी कर आमेन सोम्याचे नावे आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो प्रार्थया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्यान थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवक सांजुजे वाजन आपले जिणे आनी मरणान जायतीं आजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुणकर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवारण हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारी नातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजे कुशी वयत तर ते हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो प्रार्थया सुजे वाजाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोश एका देवातावन येता तस्सो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो
सांजुचे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोन तुमी वाडो शेकी सेवे सक्रेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं आमेन. सांजुचे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनाती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा तुमी सगळीं त्याच भाशेन बसयलेल्या घरांत भगवानपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो आमेन. आनी त्याच सोडून घरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद रेलिके मुखांत तुमचे देव आनी तुमचे सवे आसूं आमेन. Bagiun kesuci kurwen urum kam cedewa am chandis manantle bapace putace ni pवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.